पागिवन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटिवेलें वाचप। भाव भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात। पेल्याचो मोग करता ताणें समूत पाळली। पोटवार करूं न्हय, जिवेशी मारूं न्हय, चोरूं न्हय, खोटी आशा धरूं न्हय, आनी हेर कसली आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात। तुजो मोग करताय तसो तुजो पेल्याचो कर। मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना, म्हणटच समूत सगळी मेळून मोग। देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। बरो मनीस दया करून उश्णें दिता। जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा, तो मनीस बागी। ताची संसद पृथ्वीचेर बलिश्ट जायत वेतली। प्रमाणीक मनशाची संतोष सदैव। जबाब: बरो मनीस दया करून उश्णें दिता। बऱ्या मनशान काळोखान उजवाड कसो तो परजळटा, कित्याक तो कोणवाळो दयाळ काळजाचो आनी सुगुणी। बरो मनीस दया करून उश्णें दिता। प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता। जबाब: बरो मनीस दया करून उश्णें दिता। सदोळ हातान तो दुबळ्यांक वांटता। ताचे बरेपण तोखतलें सदांकाळ। चड आनी चड मान ताका मेळटलो। जबाब: बरो मनीस दया करून उश्णें दिता। जेजू नांवा खातीर बेमान बोक्षात जाल्यार तुमी खरेंच बागी। देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा। लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। खूब लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वळोन तांकां म्हणलें, जर कोणूय म्हजेशी येतीत आनी आपल्या बापाचो, आवयचो, बायलेचो, भुरग्यांचो, भावांचो आनी भयणींचो आनी आपल्या जिवाचो पर्यान दुयेस करिना जायत, तांकां म्हज्या शिसा मोदें जागो ना। आनी जीं कोण आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येनात, तांकां म्हज्या शिसा मोदें जागो ना। तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितलो खर्च करूंक आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदीं पयलो बसून अदमास करचो ना काय? ना तर बुन्याद मारले उपरांत त्या शार्ती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितलीं तांचो मस्कोऱ्यो करून म्हणटलीं, ह्या मनशान बांदूंक आडायलें पूण ताच्यान सोंपूंक नजो जालें। हो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 सैनीक घेवन 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाचें फुडो करूंक जाता की ना तें आदीं पयलें बसून चिंतिना जायत? जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानची बोली करूया म्हूण मागतलो। तेच भाशेन तुमचे मदलीं कोणूय आपणा लागीं आसत तितलेंय सोडून दिना जायत जाल्यार तांकां म्हज्या शिसा मोदें जागो ना।
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुमचे मदली कोणूय आपणा लागीं आसत तितलें सोडून दिना जायत जाल्यार तांकां म्हज्या शिसा मोदें जागो ना. नियाळाक आदार. कोण एकल्यान एका 5 वर्साच्या भुरग्याक म्हणलें, हांव तुज्या दाडाक घेवन वयतां, जाल्यार तो भुरगो रडोन म्हणूंक लागलो, म्हजो दाडा कित्याक काय? कित्याक तो भुरगो ताच्या बापाचो मोग करता. जशें आमी वाडटा हो मोगूय आमच्या आवय बापा सोवें आनी भाव भयणी सोवें वाडटा. आमी तांचो अती विरेत मोग करता. जे भाशेन आमकां आयचे रोमकारांक बरयलोले चिटींत मेळटा. आमच्या बापान आमकां सगळें दिलां. ताका आमी चिटकून रावंक न्हय, पूण ह्या देण्या खातीर आमी बापाक दिनवासूंक, ताका आर्गां दिवंक, ताचो अदीक मोग करूंक आनी त्याची सोबेची सेवा करूंक आमी जाचो मोग करता त्याच्या खातीर कितेंय करूंक फुडें सरता. जशें आवय बापूय आपल्या भुरग्यांचो करतात तसो आमचेय भलायके पासत आपूण जागी रावन आमची सेवा करतात. तसोच आमचो मोग आमच्या देवाताय. जेजू आमच्या मोगा पासत खुर्सार मरोंक राजी जालो. तेच भाशेन आमी आमच्या देवाचो मोग करूंक जाय. तो आयज आमचो थाराव जावन दी, आमी आमच्या लागीं आसा तें सगळें बापाच्या हातांत घालून जेजूचो पाटलाव करूया.